गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे गोयच्या भुरग्यांक इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन ही स्कीम गोंय सरकार चलयता। आतापर्यंत जवळजवळ 2005 पासून ते आतापर्यंत 10,000 भुरग्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला आणि बऱ्या प्रमाणात रिपेमेंटूय बी जाता। ह्या वर्सा ही स्कीम आमी आता 30 ऑक्टोबराच्यान ओपन करता। आमची वेबसायट जी आसा ती वेबसायट 30 ऑक्टोबराच्यान उक्ती जातली। भुरग्यांनी सगळे स्कीम वाचची, व्यवस्थित डिटेल वाचची आणि त्या प्रमाणे जे फॉर्म्स आसा ते डावनलोड करून तेची हार्ड कॉपी आमचे कडेन हाडून दिवपाची आसा। हितून मेजर जो विशय आसा तो म्हणजे इनकम लिमीट। इंडियन स्टडीज आहा पळय थंय 12 लाख फूल फॅमिली इनकम, फॉरेन स्टडीजाक वयतलो जाल्यार 20 लाख, इंडियन स्टडीजाक तुका वर्साक 2 लाख म्हणजे 5 वर्सांचो कोर्स आसल्यार 10 लाख टोटल, आणि फॉरेन स्टडीज आसा जाल्यार 2 वर्सां खातीर 8-8 16 लाख अशी एकंदरीत फायनान्शियल स्कीम आसा। आता हितून मेजर जे कंडिशन्स आसा ते म्हणजे एक इनकम, रेजिडन्स सर्टिफिकेट 12-15 वर्सांचे रेजिडन्स सर्टिफिकेट, आणि जी युनिवर्सिटी आसा ती युनिवर्सिटी रेकग्नायज आसपाक जाय आणि अंडर ज्यो वेबसायट्स आसा त्या वेबसायटच्या अंडर त्यो 500च्या अंडर येवंक जाय, आणि इंडियन इन्स्टिट्यूशन आसा जाल्यार ती UGC बाकीचे सगळे ते हेजेर स्किमीत बरयल्ले आसा तेंच्या अंडर रेकग्नायज आसपाक जाय। त्यामुळे पयली ती स्कीम सारकी वाचची, फॉर्म सारके डावनलोड करचे, एफिडेविट आसत, बॉन्ड आसत ते व्यवस्थित स्किमी प्रमाणे करचे। तितून केल्यामुळे तांकां परत हांगा येवपाची गरज पडची ना।